बितकी खांडोळा जिल्हा पंचायतच्या उमेदवारी हांवें इंडिपेंडंट म्हणून बितकी वाठारांतून आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. म्हाजे बरोबर बोमोडकुंचे सगळे माजी सरपंच पंच सदस्य, बितकी तिवरे वरगांव पंचायतीचे पंच सदस्य सरपंच, तशेंच बितकी खांडोळाचे सगळे सरपंच हांव सगळ्यांची नांवां घेना. वळवयचे पंच सदस्य, तिनी वाठारांतले सरपंच पंच सदस्य सगळे हांगसर उपस्थित आसात. तशेंच म्हाजे बरोबर सगळे म्हाजे मित्र मंडळ आनी म्हाजे वेल विशर्स बितकी खांडोळा वाठारांतून संपूर्ण पिरोळ मतदारसंघाचे म्हागेले वेल विशर्स आयज नॉमिनेशन फायल बरोबर म्हाजे बरोबर उपस्थित आसात. आयज हांवें सरपंच म्हणून गेली 4 टर्म बोमोडकोंड पंचायतीक काम करता आसतना खुबश्या लोकांची कामां हांवें हातीन घेवन खुबशीं लोकांची कामां हांवें हातीन डेवलप कामां बरें काम करून दिली. आयज असो वेळ आयलो आसा की सगळ्याच्या आग्रहाचेर हांवें ही जिल्हा पंचायत निवडणूक लडपाचो उमेदवारी आयज नॉमिनेशन फायल केल्लो आसा. राजकारण म्हणल्यार राजकारण आनी समाजकारण हें हांवें ल्हानपणासून शिकलेलो आसा. कारण म्हजो वडील धर्म भोमकर हे वयासून आसतना आमी ल्हान वयासून आसतना आमी राजकारण पळयताले आनी तेच मुद्देचेर हांव बोमोडकोंड पंचायतीक पंच म्हणून म्हाका लोकांनी वाव करपा खातीर एक संदी फावो केली. गेले सगळी 4 टर्म हांव पंच म्हणून निवडून आमच्या विलेजीन येयलो. काम करता आसतना बाकीच्या वाठारांतून हांवें खुबशे सोशल वर्क आमच्या वाठारांत केले. तशेंच हांव स्वखर्चातून म्हाजें डेवलपमेंट तशें पंचायती सरकाराच्या माध्यमातून खुबशे डेवलपमेंट हांवें गांवां लागीं केलें. तशेंच सरकारीच्यो ज्यो योजना आसा प्रत्येक व्यक्ती कडेन पावोवपाचो म्हजो प्रयत्न आशिल्लो आनी हो प्रयत्न म्हजो चालूच आसा. कारण समाजकारण करप आनी राजकारण करप हें म्हाजें, कारण समाजांत प्रत्येक व्यक्तीक बरें प्रशासन मेळप आनी हो म्हजो बरो विचार आसतालो. कारण लोकांक घेवन फुडें वचप ही म्हाजी सदी चालना आशिल्ली. तेच मुद्द्याचेर सगळ्याच्या बाकीच्या सपोर्टाचेर आयज हांवें जिल्हा पंचायतीचो उमेदवारी अर्ज भरलेलो आसा बितकी वाठारांत. सगळ्या लोकांचो म्हाका सहकार्य आसा. आज 5 पंचायती आसा तुमच्या हाका बितकी खांडोळा हाका. सो 5 पंचायतीचो तुजो हें जालें, प्रचार जालो सुरू काय वचपाचो उरला? ना, प्रचार हांवें म्हणजे बोमोडकोंड पंचायतीन फुल्ली एरिया मॅक्झिमम एरिया कवर केल्या. तिवऱ्या वरगांव पंचायतीन हांवें पार्टली कवरेज केल्या. तशेंच बितके वाठारांनी अर्दो केला प्रचार. तसो वळवय म्हाजो अर्दो प्रचार चालू जाला. प्रत्येक गांवी देवी हांवें प्रत्येक 5 पंचायतीन म्हाज्यो बैठकी चालू आसा आनी सगळ्यां कडेन हांवें संपर्क साधला आनी लोकांचो म्हाका बरो प्रतिसाद आसा. आनी लोकांक परिवर्तन हें जाय. त्या परिवर्तना खातीर लोक आयज सगळे पिरोडचे म्हाजे बितकी वाठारांतले सगळे आयज म्हाजे वेल विशर्स आयज म्हाजे बरोबर हांगसर उपस्थित आसा नॉमिनेशनाक. सो तुजो प्रोग्राम कितें आसा आतां? प्रायोरिटी प्रचाराक आतां प्रोग्राम म्हजो प्रायोरिटी आतां सद्या पयलीं हांव डोर टू प्रत्येक वोटरासा कडेन हांव वतलो. प्रत्येक वोटरा कडेन आमचे जे हे आसा विचार तेंचे कडेन मागतलो आनी तेंचे विचार हांव समजून घेतलो. जशे तेंचे विचार आसा तेंकांच घेवन हांव मतदारसंघान फुडें काम करतलो. तसो ते आयज म्हाका झेडपी म्हणून उमेदवारी म्हणून पळयता आसतना म्हाजें तितलेंच कर्तव्य आसा. कारण तेंकां जेन्ना सुनील जल्मी आयज झेडपी म्हणून हे बितकी वाठारांत जातलो तेन्ना हांव सुनील एकटोच झेडपीन आसतलो. म्हाजे बरोबर जे मित्र मंडळी आसा ते संपूर्ण झेडपी म्हणून आसतले अशें आमी वावरतले. कारण सगळ्या लोकांचो जो काम करपाचें म्हाकाय इच्छा आसा आनी तेंकां घेवनूच हांव फुडें सरतलो.